इलेक्शन लागलेले आहा लोकसभेचे। हांव मुद्दम हांगासर गोंयकारांक पयलीं एक सांगपाक सोदतां की हे लोकसभेचे इलेक्शन पळय आहा न्हू, हे तुमी इलेक्शन म्हणून घेवं नाका। गोंयच्या जनतेक आव्हान करता, हे इलेक्शन म्हणून घेवं नाका, हे तुमी सिरियसली देशाचे कॉन्स्टिट्यूशन आनी संविधान पळय आहा पळय आनी कायदो आनी त्या संविधानांतल्यान उत्पन्न जाल्ले मोटर व्हेकल एक्ट, बाकीचे सगळे एक्ट आहा, बाकीचे कायदे पळय आहा, हे राखपाचे हे इलेक्शन आहा। आयज तुमी मतदान पळय करतले, जर तुमकां तर घटना संविधान तर राखपाचें आहा जाल्यार तुमी मतदान करप आनी विचारपूर्वक करप। जर हांकां तर तुमी मत मारले जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंय तरी देशांतल्यान नेस्तनाबूत जातल्यो अशें आमकां आयज पर्यंत हेंच्या वागण्या वचून आयज दिसून येवपाक लागलेलें। तेन्ना हांव आव्हान करता सगळ्या गोंयच्या जनतेक तेंच्यांनी की विचार करचो, हे लोकसभेचें बेश्टें इलेक्शन न्हू, हे संविधान वाचोवपाचें इलेक्शन, बाकीचे कायदे आहा पळय ते वाचोवपाचें इलेक्शन। मुख्यमंत्री